예수를 보나라 아라던 두카 지수 모가라 아라던 두카 지수 दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येशूर बोंदारा उड्यारू पारतो लिपोणासाय दैविक तुझं मोग वाटून नासाय उड्यारू पारतो लिपोणासाय दैविक तुझं मोग वाटून नासाय कृपे तू आमका नेटोणासाय पोवी सांगा तुझो देवून आसाय कृपे तू आमका नेटोण आसाय पोवी सांगा तुझो देवून आसाय जेसू मोगाळा आराधन तुका येशू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येशू बोंदारा स्वादिची तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां विसरो स्वादिची तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेसू तू गोडी बरो तुमच्या जिणेचो एक स्तारो सौम्या जेसू तू गोडी बरो तुमच्या जिणेचो एक स्तारो जेसू मोगाळा आराधन तुका येशू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येशू बोंदारा जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका
तुका येसूड भंडारा आराधन तुका हालेलुया 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 मोगळा सोम्या जेजू या संजेच्या वेळार तुझ्या हजरपणात आमी सांगता म्हणल्या तुवें म्हळाय हांव बरो गवळी आपल्या शेळयां खातीर जीव दिता. तुवें कुर्साचेर रक्ताच्यो जरी वारयल्योय आमच्या खातीर नालिसायेचें मरण तुवें स्विकार केलें. आमचे बरीच मनीस जावन आमचे मदें जियेलोय. हांव तुमचे सवय आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत म्हणून तुवें बसयलें. सोम्या जेजू ह्या उंड्या रुपार आमी तुका खरोच ह्या आल्तारार देखता. आमच्या ह्या संवसारी दोळ्यांक तू एक केवल एक उंडो मात्र तरी आमच्या अंतरीक दोळ्यांक सोम्या तूं जावन आसा खरो सोडवणदार, जिविताचो दातर, भलायकेचो वैज. सोम्या जेजू आमचेर तुजी काकोतीची दिश्ट घाल. आमी हो थोडो वेळ तुजे संगता करसूंचो केदींच निर्फळ करिनाका. तुज्या आशिर्वादांनी भरलेलो कर. म्हजें जिवीत, म्हजें सर्वस्व, म्हजें कुटुंब, म्हजें मोगाच्यांक सगळो संवसार तुज्या पांयां हांव समर्पिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताचो दातर. तूं जावन आसाय सोडवणदार. तूं जावन आसाय मोग. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो. आपल्या एकल्यास्पदाक संवसाराक ओपोवन दिलो. संवसाराची नीत करच्याक न्हय, वगार संवसाराचो मोग करच्याक. देवा बापान तुका ह्या संवसाराक धाडलो आनी तुवें खुर्साचेर रक्ताच्यो जरी बरयलोय आनी तुजो मोग आमचे ते कितलो व्हरतो म्हणलें तें तुवें दाखोवन दिलोय. सोम्या जेजू आमी तुका सांगता मेळोन आराधन करता. तुका आमी सांगता मेळोन तुजी स्तुती करता. सांगता आमी म्हणया
अर्गा तुका सोमिया जिजू अर्गां तुका सोम्या अर्गा जिसू तुका सोमिया जिजू अर्गां तुका सोम्या जिसू होगळाप तुका सोमिया जिजू होगळाप तुका सोम्या जिसू स्तुती तुका सोमिया जिजू Studia tuka somya jis. आराधन तुका सोमिया जिजू Aradan tuka somya jis. मान तुका सोमिया जिजू मान तुका सोम्या जिसू होगळसिताव तुका सोमिया जिजू हर्षितां तुका सोम्या जिसू हालेलुया 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 Hallelujah. कीर्तनगार 130व्या कीर्तनांत म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें डाल ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता म्हाका आदार मेळ्ळो म्हजें काळीज उल्हासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दितां सर्वेस्परा मुखार जो कोण दिंबयेन पडटा सर्वेस्परा मुखार कोण खालतो जाता ताका देव वर्तो करता म्हणटा देवाचें उतर देवाचेर आमच्या सडवणदाराचेर आमचो विश्वास दवरनो गावया गीत तूंच म्हजो आसरो पान संको 22:22 Tu muso asro Tu muso rakonna Tu muso bobar is Tu muso the Tu muso asro Como sorakunda Tomo somo gali Tomo sothe सगळ्या संता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळ सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळ सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा सोमयाक पळोवच्याक जाकेव रुखाचेर सोडलो सोमयाक रूप पळोवंक जाकेव बारीस त्रेकतालो तो मोठो जाल्ल्यान पातकी जाल्ल्या वरवीं सोमयाचे मुखामळ पळोवंक ताच्या वरवीं साध्य जालें ना देखून जाकेव सरारा धांवता आपूण प्रयत्न करता आनी रुखार चडटा आनी सोमयाक पळोवच्याक तो राखून रावता
जाके थंय आसलो तो विश्वास, जाके थंय आसलो तो भावार्थ, थंय तशेंच जाके थंय आसली ती उर्बा सोम्याचे मुखामोळ ताका दाखयता. मोगाळ पावनोरी भयणीनो, जाके बरीच भावार्थान विश्वासान नव्या उर्बेन आमी सोम्याक रूप पळोव ताका आराधन करूंक आमी मुखार सरया. Tu muso gobi, tu muso busonda, tu muci gupit sua, tu muso Deo, tu muso goli. Tu muso busonda, tu moci gupit sua, tu muso Deo. सगळ्या कळसता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. हांव जावन आसा करी दाखवाले, जो कोण म्हजे थंय एक जावन रावता तो यथेश्ट फळ दिता, जो कोण म्हजे थंय एक जावन रावना तो जिवीत जोडूंक शकना. जेजू जावन आसा खरी दाखवाले, आमी जावन आसा ताचे फांटे. ह्या खऱ्या दाखवाली थंय आमी हर एकल्यांनी एक जावच्याक सोम्यात रेखता. जेन्ना तो बरो गवळी नवाय नव शेळयांक थंयसर सोडून सुकोन गेल्ल्या एका शेळये फाटल्यान सोमी वेता. म्हणजे सोम्याक हर एकल्याची गरज आसा. हर एकल्यान सोम्याच्या हेडांत रावचें, हर एकल्यान सोम्यातावन जिवीत जोडचें, हर एकल्यान सोम्यातावन आदार जोडचो जावन आसा आमच्या जिविताचो शेवट सोम्याचो जावन आसा उद्देश. तर ह्या सोम्यातय, त्या जिविताच्या दातारातय, त्या खऱ्या दाखवालीतय आमी चिडकोन रावया, एक जावन रावया आनी ताची आमी स्तुती करया. Tu muso sorbonda, tu muso shikonda, tu muci kata, tu muso Deo, tu muso sorbonda, tu muso shikonda, tu moci kata, tu muso Deo. सगळ्या कळसता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा,
हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया 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 आमचे दिश्ट येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आमी कोसोवया. सोमी म्हणटा हांव तुमकां साकर म्हण आपयना बगार हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. जेजू जावन आसा आमचो इश्ट आमचो वर्तो इश्ट. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत देवाचें उतर म्हणटा एक पानो दिवची आवय तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना. एक पानो दिवची आवय तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना. आमच्या सोमयाची बरवशाची उतरां जिविताची उतरां सक्तेन बरची उतरां देवान संवसाराचो सोय मोग केलो. आपल्या एकल्या आस्पताक संवसारय ओपून दिलो. आमचो हर एकल्याचो मोग करच्या खातीर आमकां हर एकल्याकी आपल्या कुरपेन काकुटीन मोगान आमकां नेटोवच्या खातीर देखून त्याच सोमया लागीं कलतेपणान आमी मागया. आमचो विश्वास आमी ताचेर दवरया. तो जावन आसा आमच्या जिविताची दायज. ताचे तावन येता संपूर्ण कृपा. ताचे तावन येता संपूर्ण मोग. तो जावन आसा मोगाचो काकुळतीची उगम बगसण्याची जर शांती समाधानाचो दातर. कीर्तनगार 116व्या कीर्तनांत सर्व रितीच्या वायटांतले कोटेपणांतले पयस रावच्याक करचे ते मागणे आमी कीर्तनगार सगळे देवा लागीं मागया. हांव सर्वेस्पराचो मोग करता कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकली आनी हांवें ताका उलो मारलो. त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घाल्लो. पातळाचे आठे विठे म्हजेर आयिल्ले. कश्ट आनी आकांत हांव सोंसून आसलो. तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव काडून म्हळें सर्वेस्परा म्हाका निवार. सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवंत आमचो देव काकुळदार. सर्वेस्पर साद्या बळ्यांक राखता. हांव निराधारी आसलो ताणें म्हाका निवारलो. म्हज्या आत्म्या परतून शांत जा कित्याक सर्वेस्परान तुका व्हड उपकार केल्यात.
ताणें म्हाका मरणांतलो वाटयला, म्हज्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसून काडल्यांत आनी आदलोवन पडना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जियेतल्यांच्या देशांत हांव सर्वेस्परा तुजे मुखार चलतलो. हांव खरोच दळदिरो अशें हांवें सांगलें तरी हांवें सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें म्हळें, मनीस सगळे फुडकी रे. सर्वेस्परान म्हाका केल्या उपकारा खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं. सडवण्याचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव काडतलो. सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताचे सगळे परजे मुखार हांव पाळतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. सर्वेस्परा, हांव तुजो साकर हांव तुजे साकरणीचो पूत. तुवें म्हज्यो सांकली तुटयल्याय. सर्वेस्पराक अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी ताचें नांव हांव काडतलो. सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताचे सगळे परजे मुखार हांव पाळतलो. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुजे मदेगात जेरुसलेमा. भोव अपुरबायेचें किर्तन. आमच्या जिवितांत सर्वेस्परा देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक आमच्या दिसपडत्या हर एका गडितांनी सर्वेस्पोर देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. सर्व रितीच्या आखांतांनी तो आमकां सांगात दिता. सर्व आमच्या सलवणेंत तोच आमकां जैत दिता. आमी सूख केल्ल्या वेळार सोमी आमकां थितविता आनी जोगत्या वाटेन ताच्या मेटांनी चलोवंक आमकां फोव करता. कितलें व्हरतें भाग म्हजें आनी तुजें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आमचो सोमी आमचो सडवणदार पयस रावन आमची सोबाय पळोवचो देव न्हय. आमची सोबाय पळोवचो देव न्हय. आमी कश्ट येतना संतोष पावचो देव न्हय. बगार आमच्या हर एका गडितांनी आमच्या जिविताच्या हर एका मेटांनी आमकां सांगात दिवचो देव. हांव तुमचे सवे आसतलो. हांव तुमचे सवे आसतलो म्हणलो जेजू सदांच आमच्या हर एका गडितांनी तो आसा. आमच्या सुखांत, आमच्या दुखांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या अनवरांत सोमी आमकां सदांच सांगात दिता. आमची जबाब जावं दी. अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. आयचो हो बागी दीस आमच्या जिवितांत तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. ह्या वेळार तुजो सांगात सोदूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. गुंड्या रुपार तुका रूप पळोवचें भाग तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमच्या मोतीक समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसाच्या हर एका वावरांत तुवें आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या वावरांत आमकां जैत तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आयचो दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या पैणा वेळार आमकां तुवें राखोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. सर्व आपायांतले विघ्नांतले आमकां निवारलेल्या खातीर अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. विविध मनशां मुखांतर तुजो मोग आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां सक्रामेंताचें जिवीत तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचो दिसपडतो तुवें मोग केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सदांच ह्या येवकारिस्तांत आमकां तूं राखोन रावताय देखून अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां कुटुंबाचें देणें तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरी आवय बापूय आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. बरी भाव भयणी आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू. मोग करूंक विविध मनशां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी मौनपणी अर्गां दिवया थोडो वेळ.
तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता म्हळ्यार बोवा परबायचें गीत आमी गावन सोम्याक आमी स्तुती करया. ಕೊಂಗ್ನೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತ 369. Tu somo koru somya Jesu Ashita Ashita Tu somo kurung somya Jesu 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 Ashita Palya ki te gada te haunena Falya ki te gada te haunena Puro tu somog maka he hauzana Puro tu somog maka he hauzana Tu somog kurung somya Jesu Ashita Tu somog kurung somya Jesu Ashita दुःखाच्या कोणात संसार बुडून गेला दुःखाच्या कोणात संसार बुडून गेला सुखाच्या रसा तुझ्या भो आशेला सुखाच्या रसा तुझ्या भो आशेला तू सोमो करूंक सोम्या जेजू आशेता Tu somo kurung somya Jesu Ashita तुझे बिन किते सौ करूं सकना तुझे बिन किते सौ करूं सकना तुझे शिवाय कोणूच आधार माकाना तुझे शिवाय कोणूच आधार माकाना तू सोमो करूं सोम्या जेजू आशेता तू सोमो करूं सोम्या जेजू आशेता दर्शन दी सोम्या ओळखा कुळतीन तुझ्या दर्शन दी सोम्या ओळखा कुळतीन तुझ्या शांतीला बोल दयेन अज्ञा मोच्या शांतीला बोल दयेन अज्ञा मोच्या तू सोमो करूं सोम्या जेजू आशेता तू सोमो करूं सोम्या जेजू आशेता तू सोमो करूं सोम्या जेजू आशेता आशेता सो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो घेवन दी म्हजो खोरीस आनी करून दी म्हजो पाटलाव सोम्या जेजूचो पाटलाव करचो सोम्या जेजूक आमच्या जिविताचो दाथर आमची सकत म्हूण स्विकार करचें आमी जावन आसा ताचे थंय चिडकून रावचे ते फांटे तो जावन आसा आमच्या जिविताची खरी दाखवाल मार्काच्या एवांजेलांत 4 अध्यायांत देवाचे उतर सोमी आमकां अशें म्हणटा दिवो हाडसो कळशे पोंदा वा काटये पोंदा दवरूंक वे तो हात दिवटणेर दवरचो न्हय दिव्याचो उद्देश कितें म्हणलें हांगासर आमकां कळीत जाता जेजू म्हणटा दिव्याचो उद्देश जावन आसा संवसाराक उजवाड दिवचो
मुखारसून जेजू म्हणटा, लिपोवन आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो. हांगासर जेजू आमकां हर एकल्याकी आमी संवसाराचे उजवाड, संवसाराचे दिवे जावच्याक आमकां उलो दिता. दिवो पेल्याक उजवाड दिता. जेजूचे पाटलावदार जाल्ले आमी सगळी जेजू बरीच आमी संवसाराक उजवाड दिवचे व्यक्ती जावंक जाय. जेजून आमकां हर एकल्याकी सक्रामेंताचें जिवीत दिलां. सक्रामेंताची कृपा आमकां दिल्या. पवित्र स्नाना मुखांतर आमी क्रिस्तचो उजवाड आमच्या जिवितांत आमी स्वीकार केला. घेया उजवाड क्रिस्तचो म्हणून आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां उजवाड दिला. आमच्या जिवितांत ह्या संवसारी आमी जियेत आसतना आमी कळशेपणां दवरल्या दिव्या बरी न्हय, बगार दिवटणेर दवरलेल्या दिव्या बरी सदांच आमचो उजवाड पेल्या मुखार परजळचे दिवे जावच्याक सोमी आमकां उलो दिता. सबार पोटी आमी दिव्या बरी जावंक सलवता. आमचें तें बरेंपण, आमचें बरें मन आमी कळशेपणां लिपोवन दवरता. तेका जाणा सक्रांचें जिवीत पयल्या सक्राक, दुसऱ्या सक्राक आनी तिसऱ्या सक्राक त्या दनयान तालंतां दिली. पयल्या आनी दुसऱ्या त्या साकरांनी तांची तालंतां उर्जीत केली, वयवाटाक घाली आनी दनयाक ते मानवल्ले जाले. तिसरो साकोर आपणाचें देणें, आपणाक दिल्लें तें बरेंपण तो मातये पोंदा लिपोवन दवरता आनी अशें तो एक नश्ट साकर जावंक पावता. आज आमी हर एकल्यांनी व्हरोन पळोवंक जाय. देवान आमच्या जिवितांत जायतीं विस्मितां केल्यांत, असर्यां केल्यांत, बरेंपण दिलां. पूण आमी दिवटणेर दवरलेल्या दिव्या बरी जाल्यांगी, ह्या कळशेपणां लिपोवन दवरलेल्या त्या दिव्या बरी जाल्या. आमचो उजवाड आमी अंधकारान तो लिपोवन दवरला, वा आमी दिवटणेर पेल्यांच्या उपकारा खातीर, समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर तो आमी वापरला. आज आमी निचेव करया आमच्या जिवितांत समयान केलें तें बरेंपण, समयान केलीं ती विस्मितां, समयान आमच्या थंय केल्लीं ती असर्यां आमी नियाळ्ळ. आमी आमच्या जिवितांत आमी दिवटणेर दवरलेल्या दिव्या बरी सदांच परजळतले खरे जिवे दिवे जावच्याक आमी सोम्याची मजत आनी कृपा मागया. आनी गवया तुवें केल्या ही सोम्या विचित्रां सगळ्या म्हज्या जिवितांत. पाळसको कोंकणी भक्ती गितां 413 413. उबे रावया. तुवें केल्याय सोम्या विचित्रा सगळ्या मोच्या जिविता. स्वादीक तुझे दैवीक उतरां
गस्तात गाणी संसारा तुवें केल्याय सोम्या विचित्रा सगळ्या मोच्या जिविता स्वादीक तुची दैवीक उतरा गस्ता सर्गानी संसारा मोसोची सोम्याची वडवी गाता मोसो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रस्तेक म्हाका उबारता वैभव ताचो प्रगट जाता मोसोची सोम्याची वडवी गाता मोसो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रस्तेक म्हाका उबारता वैभव ताचो प्रगट जाता सगळी सृष्टी तुका गायता महिमा तुका वर्णिता अंतरळ पाताळ सरणावरता आनंद सोम्या तुजो गसता सगळी सृष्टी तुका गायता महिमा तुची वर्णिता अंतरळ पाताळ सरणावरता आनंद सोम्या तुजो गायता मोजोची सोम्याची वडवी गाता मोजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रस्तेक म्हाका उबारता वैभव ताचो प्रगट जाता मोजोची सोम्याची वडवी गाता मोजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रस्तेक म्हाका उबारता वैभव ताचो प्रगट जाता वैभव ताचो प्रगट जाता स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गस्तात सर्गांनी संवसारांत ती स्वादीक उतरां आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत मनांत रमच्याक ती स्वादीक उतरां आमी आयकोन नियाळ करशाक पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया तो सदांचो आत्मो खुरपेचो आत्मो धैर्य दिवचो आत्मो आमकां हर एकल्याक ताच्या सक्तेन बरोवन दी आमची काळजां मना ताचे ती उक्ती करूंक आमच्या काळजांत असलो सर्व अंधकार पयस करूंक आमच्या काळजांत असलो तू बेजाराई सलवणी सगळी पयस करूंक त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आमी येवकार करया पवित्र आत्मो आमची मनां आमची काळजां आमची अंतस्करण नितळ करून दी उक्तें करून दी म्हणून आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागया पांचसंको 90 आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सगीच्या देवोनुये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सगीच्या देवोनुये दैवीक शब्द जावन आसलो समुदाच्या सक्तीन संसार असलो दैवीक शब्द जावन आसलो समुदाच्या सक्तीन
संसार असतो ये तू कृपेच्या आज्ञा भरतो देण्यानी ओरत्या येतो कृपेच्या आज्ञा भरतो देण्यानी ओरत्या आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सगळ्यांच्या देवोनुये आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सगळ्यांच्या देवोनुये. सांग माते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 11వ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ 29ನೇ ವಾಕ್ಯ. येया मुजे सरशीन सोमेस्त तुम्ही कष्टांतल्यानो आनी वजन वोयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मुजें झू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजे लक्षें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. ह्या नव्या वर्सांत आमकां समाधानीन जियोवची आमकां हर एक लागीं आशा. समाधान मनीस आशेता तरी समाधानेन जियोवंक आमकां विविध तरांचे कश्ट भोगतात. आयच्या वचपांत स्वामी जेजू क्रिस्त समाधानाचें जिवन कशें जियेत म्हणल्याक एक विचार आमच्या मुखार दवरता. समाधान मेळच्या खातीर मनशां संबंद जोडटात, जावं पुरो फ्रेंडशीप करतात, जावं पुरो कुटुंबा संबंद, जावं पुरो बिजनेस, जावं पुरो वावर, विविध रितीर तें समाधान मेळच्या खातीर मनीस अनेकल्या कडेन संबंद जोडून आसा. तरी पूण ह्या खंयचे पूर आमचे संबंद विविध तरांचे आसात, थंयसर मनशाक समाधान मेळच्या बदलाक दूख, खंत, बेजाराय आनीक कश्ट मनशाच्या जिवितांत येतात. स्वामी जेजू आज म्हाका तुका एक सवाल विचारता. तुजे कश्ट या तुजे झू खंय तावन येता गे म्हणलें. जर तर संवसारांत उब जाता तर तें तांतू मेळचें, ताज्या उपरांत तुका कश्टांत भायर येवन मेळचें समाधान तात्कालीक जावन आसा. जर तर सरकार तावन तुका झू या कश्ट तुज्या जिवितांत कितें म्हूण चिंतात, सामान्य उतरांनी कांय वावर मेळटा, तो मनशाक समाधान दिवंक शकता. कित्याक म्हळ्यार सर्गींत हांव आमच्या जिवितांत मेळच्या त्या कश्टांक सर्वेस्पर देव पूरक सन्निवेश असा करता, ताका पूरक व्यक्ती आमकां लाभतात, ताका पूरक धैर्य आमचें तें आसता, ताका पूरक जावन सर तरांचे अवकाश आमकां आमच्या भोंवतणी आसतात. मनशान तें कितें आमी वावर करना या कश्ट काण कितें करता जाल्यार आमच्या स्वंत शक्तीन करूंक पळयता हांव. या सैतानी आमकां तो वावर करूंक या त्या समाधान करच्या खातीर विविध रितीचे कश्ट करूंक तो पळयता. सैतानाक बारीक खुशी केदाळा म्हळ्यार मनशाक समाधान नासल्या वेळार. कित्याक म्हळ्यार मनीस समाधान नासल्या वेळार खालेंय करूंक शकता, जावं पुरो तो पियेता, जावं पुरो तो ड्रग्स घेता, जावं पुरो अनैतीक वेव्हार करता, अनैतीक संबंद जोडटा, या कितेंय तो मनीस असमाधानी मनीस समाधान जोडच्या खातीर खालेंय करूंक शकता. आनी त्या वेळार सैतानाक मनशाचें सगळें जिवन पाड करूंक मस्त सुलभायचें. पूण देव म्हणटा तुवें समाधानान जियोंक जाय. केदाळ तूं समाधानान जियेताय, तूं बरेंच करताय, कित्याक तूं समाधानान आसा. सगळें आमचे मोतीच्या मनस्थिती वयर सगळें आमचें आसचें देखून
केदळा समाधान विबाडता मनीस कितें करता म्हूण तो नेना. केदळा समाधानार आसता मनीस सारके रितीन चिंतूंक शकता, सारकें करूंक शकता आनी बरेंच ताज्या जिवितांत जाता. हांव तूं पळयता मरण पावल्ल्या वेळार आमी म्हणटा रेस्ट इन पीस म्हणटा, समाधानेन तो विशय घेवन दी म्हूण आमी सांगता. हो विशय मोगाचे न्हू, मरण पावल्या उपरांत मात्र त्या आत्म्याक समाधानेन घे. लिव इन पीस, समाधानेन जिये म्हणून हांवें तुवें कांय करीत घे म्हणलें सवाल. सगळ्यांच्या तोंडार कांय एक मरणाची खबर आयल्यार आमी म्हणटा रेस्ट इन पीस म्हूण सगळे मेसेज करता, आमी संदेश दिता आनी कितें पुरा करता. तो आत्मो सरला ह्या संवसारांत गेला, तो आत्मो समाधानेन विशय घेवन दी म्हणून. पूण सवाल जिवंत आसतना, मनीस जिवंत आसतना समाधानेन विशय त्या मनशान घेवंक साध्य घे. जर तर ह्या सवालाक हांव तूं जाप दिता, आयचें ध्यान मोगाचें न्हू, हांवें तुवें करचें उतरांचें एक भोव अर्थपूर्ण जावन मुखली जिणी मनशाची आमची समाधानाची जावंक पावता. यशस्वेचें उन्नत म्हळ्यार कितें म्हणलें सवाल. आज आमी चिंता ल्हानता भुरग्यांक आमी शिकयता ताका तें हें जाय, डॉक्टर जायचें जावंक बरो, इंजिनियर जायचें जावंक बरो, चार्टर्ड अकावंट जायचें बरो, बिजनसमॅन जायचें जावंक बरो, मस्त हांव तूं प्रयत्न करता. ल्हानता न्हू मनशाक यशस्वीच्या मेटाक वचूंक हर एक मनीस प्रयत्न करता. यशस्वीच्या मेटाक गेल्या उपरांत त्या मनशा थंय समाधान आसना. तो व्हडलो एक राजकारणी जावंक पुरो, व्हडलो एक IAS ऑफिसर जावंक पुरो, या व्हडलो एक डॉक्टर या प्रोफेशनल खंय तो जावं दी, त्या मनशा लागीं विचारल्या तो म्हणटा केदाळे टेन्शन साहेबा, केदाळे टेन्शन तो म्हणटा. सवाल यशस्वी जोडल्या वरवीं समाधान मेळटा म्हणून आमी प्रयत्न केले तरी पूण ते यशस्वी मनशाक समाधान दिवंक शकना. निजायकी खरें खरी यशस्वी म्हळ्यार कोण मनीस समाधानेन जियोंक शकता तो निजायकी खरो यशस्वी व्यक्ती. त्या देखून यशस्वीचें उन्नत अंत जावन आसा समाधानेन जियोवचें, तें जावन आसा वर्तें देणें. त्या देखून देवान दिवचें मनशाक समाधान जाय. आनी सांज जुवांच्या 14व्या अध्यायांत 27वें वर्स 27वें वाक्यांत स्वामी जेजू अशें सांगता, अर्थपूर्ण तरेन अशें सांगता, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडचें सोडा, तुमी भियेवचेंय नाका. कसलें एक अर्थपूर्ण गुंडायचीं उतरां म्हाका न्हू. संवसार हांवें दिवचें तसलें समाधान तुका दिवंक शकना. संवसारार मेळचें समाधान जावन आसा म्हाका न्हू तात्कालीक. आज मनीस समाधानार आसता, फाल्यां टेन्शनार आसता, परवां परत्यान समाधानार आसूंक बरो, इल्ल्या दिसांनी परत्यान टेन्शनार आसता. संवसारार मनशाक मेळचें समाधान म्हळ्यार समस्या नातिल्ले सन्निवेशाक आमी समाधान म्हणटा. आमच्या प्रकार त्या सन्निवेशांत समस्या नात, त्या देखून हांव तो म्हणटा थंयसर समाधान आसा म्हणून. थोड्यांक दुडवांत समाधान मेळोंक पुरो, थोड्यांक हुद्द्यांत समाधान मेळोंक पुरो, थोड्यांक पूरक सन्निवेशा द्वारे संवसाराचें समाधान मेळोंक पुरो. पूण कसलेंय समाधान तें मेळोवन दे मोगाचें न्हू, तें थोड्याच वेळान अनेक सन्निवेश बदलतना आमचें समाधान बिगाडटा आनी परत मनीस असमाधानी जाता. दैवीक आत्मीक समाधान तें टोटली दुसरें मोगाचें न्हू. दैवीक समाधान म्हळ्यार भायले सन्निवेश कसलेय आसूं दी, भितरल्यान मनीस समाधानेन बाळोवचें तसलें ताजें समाधान जावन आसा. भायल्या सन्निवेशा वयर आमचें समाधान ना. भायले कितें सन्निवेश खंयच्या टायपाचे आसात तातूंत म्हजें समाधान बिगडना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्या द्वारे भावार्था द्वारे
आमकां मनशाक आसचें तें समाधान भितर तावन उब जाता आनी हें समाधान शाश्वत समाधान जावन आसो न्हू हें समाधान मनशाक वर्त्या पावंडा करूंक पावयता. मनशाक देवा कडेन मागता आसतना थोडें मेळना कित्याक म्हळ्यार देवान त्या वेळार दिल्यार मनशो तो खाणूंक शकना कित्याक त्या मनशाची मोत अतीर आसता असमाधानी आसता आनी तें घेतल्यार ताका करेक्ट करना ताचें फायदो जोडूंक जाता आसना. थंयच एका समाधानी मनशाक जर तर सर्वेस्पर देव कांय दीत तर तो स्विकार करूंक शकता आनी तो अनुभव करूंक शकता. 6 जुवांच्या 20व्या अध्यायांत 19व्या ते 22वें वाक्य सोम्या दिसून सांगचें ह्या प्रमाणे तो दिश्टीक पडटा आपल्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत आनीक दिश्टीक पडटना अशें म्हणटा. त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान सीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. थवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपल्या हातांनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस सीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांवेंय तुमकां धाडलां. हांगासर पळया पुनर्जीवन जाल्लो जेजू महत्व दिता समाधाना खातीर शांती खातीर आनी त्या खातीर तो म्हणटा परत म्हणटा शांती तुमकां म्हणून आनी म्हणटा हांव तुमकां धाडटा म्हणून. ह्या धाडल्या शिसांक कितले समस्या तांच्या जिवितांत. हर एक सुदेव तांकां खेळकुळां करूंक लागले. ह्या थंयसर सिनागोगांनी तांकां मार पडोवंक लागले. जायत्या जाणांनी तांकां समस्या केले. तरी पूण मोगाचें न्हू भितर तावन तांचे थंय शांती आसली देखून समाधानेन ते भितर तावन तांच्या काळजांत समाधान आसलें देखून ते शांतीन जियेताले. भायले सन्निवेश त्या मनशांक भायल्या मनशांच्या दोळ्यांक आल्लोला कल्लोला आसल्यार भितर तावन त्या मनशांक समाधान आसलें. त्या खातीर ते समाधान बिगडूनात. समाधानान ते जियेले समाधानान ते रावले आनी असलें समाधान मोगाचें न्हू मेळचें मनशाक भावार्थ आसल्या वेळार. भावार्थ केदळागे परिपूर्ण मनशा तें आसता थंयसर समाधान आसा. त्या देखून स्वामी जेजू क्रिस्त 6 लुकाच्या 8व्या अध्यायांत 48वें वाक्यांत अशें म्हणटा. थवळ जेजू तिका म्हणालो धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच. भावार्थ तुजे थंय आसा तर तसो भावार्थ तुका समाधानेन जियोंक कृपा दिता. समाधान आनी भावार्थ ते एकामेका संबंदीत जावन आसा मोगाचें न्हू. जेजू ह्या क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो शांतीचो कुंवार म्हणटा इजाग प्रवादी 6व्या अध्याय 9व्या वाक्यांत. शांती आसच्या त्या कुंवारा लागीं भावार्थ मनीस केदाळा दवरता भावार्था वरवीं त्या मनशाक शांती मेळटा. सांग पावलोन फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायान 6वें आनी 7वें वाक्य मस्तू गुंडाळेचें आनी अर्था बरी जावन आसा. हांगासर पळय अशें म्हणटा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. थवळ आमच्या जाणवायेक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. अंडरलायन घाली जे उतरांक आमच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें. मनशाच्या जाणवायाक हें मेळटच ना. मनशाच्या जाणव्या प्रकार त्या मनशाक कश्ट आसतात. खंतीन आसूं पुरो बेजारान आसूं पुरो. पूण सर्वेस्पर त्या उतरा प्रमाणे हें जें कितें मनशाक तें समाधानाचें देणें तें मेळटा त्या मनशाच्या जाणवायक आटापूंक नजो जालें. केदाळा तें पयत पुस्तक म्हणटा
खंत हुस्को धरी नाकात, खंत करी नाकात, बेजारान रावा नाकात. बारेक हर एक तुमच्यो गरजो मागण्यान आनी उपकारे मनान देवाक थँक्स म्हणचें. खोले सन्निवेश दी देवा हें घडीत जाल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां. तुका कश्ट तुका भोगोवंक पुरो तरी पूण तूं भावार्थान तूं पातयताय. सांपोलो रोमांकारांक बरयलें 8व्या अध्यायान 28 वाक्यांत भोव अर्थभरीत मोगाच्यान बरयलां. आनी अशें तें आपणाचो मोग करतल्यांक तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पड अशें करता म्हूण आमी जाणाव. हर एक संगती जें कितें घडटा म्हज्या बऱ्याक जाता. हो म्हजो भावार्थ. ह्या भावार्था द्वारे हांव संतोशान आसता. बंदेन आसल्या साम पावल जावंक पुरो, सिलास जावंक पुरो, बंदेन आसल्या कडेन थंयसर स्तुती करूंक लागले, अर्घां दिवंक लागले. बंदेची ती दारां उक्तीं जालीं, सांकल्यो तुटून पडल्यो आनी ते भायर आयले. मनीस खंयच्या सन्निवेशार आसता म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. तुजी मनस्थिती कशी आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट. तुजो भावार्थ कसो आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट. खेळा मनशाचो भावार्थ उन्नत स्थानार आसा. भावार्थाचें उन्नत स्थान म्हळ्यार हांवें आनी तुवें चिंतचें भावार्थ खंयसर अजापान जातात. एकल्यार मागलें, हिलींग जालें, डिलिव्हरन्स जालें, भोव संतोश. तरी पूण भावार्थाचें उन्नत स्थान जावन आसा मोगाच्या न्हू शांती समाधानान जियोवचें. एक भावार्थी हर एका घडी समाधानान जियोंक शकता. हर एका सन्निवेशार समाधानान जियोंक शकता. कित्याक म्हळ्यार ह्या मनशाच्या चिंतपातावन भायर पूण इंटर्नल पीस म्हणटा, इंटर्नल जॉय त्या मनशाक समाधानान जियोंक ताका करपा दिता. आनी ह्या खातीर मनशाक थीर मन, एक स्ट्रॉंग मायंड म्हळ्यार घट्ट मन जायचें. हें घट्ट मन येजें जाल्यार घट्ट भावार्थ जायचें. इसाया प्रवादीच्या 26 अध्याय 3 वाक्य म्हणटा, ताचें मन थीर आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय. पळय कितलीं बरीं उतरां पळया. ताचें मन थीर आसा, मायंड करेक्ट आसा, स्ट्रॉंग आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय. कोणाक शांती समाधान दिता देव? मायंड करेक्ट स्ट्रॉंग आसल्याक. आमचें चंचल मोत घडयेक एकले सन्निवेशा प्रमाणे गोंदूंत आसता. ही 360 डिग्री गुंता तें रावना. समाधान आसाना, कश्ट खंत बेजाराय पूर आसता. मोन थीर आसा जाय. देखून मुखलें वाक्य सांगता, ताचें मोन थीर आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय, कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरता. मोन थीर आसचें सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरले वेळार. मोन केदळ्या थीर आसता मनशाक समाधान मेळटा. एकामेका लिंक पळया. सर्वेस्पराचेर विश्वास, मोन थीर आसा, समाधान आसा. जर तर असलें समाधान मोगाचें न्हू, असलें समाधान आमकां लाभाचें मात्र न्ही, हेरांकी लाभाचें, हेरांकी लाभाचें. आमी केवल मेल्ल्या वेळार मनशाक रेस्ट इन पीस म्हणचें न्ही. हांवें तुवें लीव इन पीस म्हणून सांगूंक साध्य आसा. जें लीव इन पीस सांगच्या खातीर त्या खातीर पळयत पुस्तकांत स्वामी जेजू सामर्थ्याच्या 5व्या अध्यायांत 8 भागी उल्लेख करतना एक भाग उल्लेख करता. आनी ती जावन आसा, समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितलीं भागी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटाले. कोणाक देवाचीं भुरगीं म्हणटात? समाधान हाडूंक ती वावरतात. लीव इन पीस म्हणून सांगतात. समाधानान जिये म्हणटात. समाधानान जियोवच्या बसत ती वावर करतात. आनी असल्यांक देवाची भुरगीं म्हणटात. कित्याक देव समाधानी, देवा मुखांतर जेजू क्रिस्त तें कितें ह्या संवसाराक आयिल्लो तो समाधानाचो कुंवार म्हणटा. आनी ह्या समाधानाच्या कुंवारांत ताची भुरगीं जावन हांवें तुवें नांव जायच जाल्यार हांवें तुवें ह्या समाधानाक लोकांन जियोवच्या बसत वावर करूंक आसा. आनी हो कसो हांवें तुवें करीत मोगाचें न्हू, कसो हांवें तुवें करीत? आमच्या वावरा मुखांतर आमकां दिल्ल्या, आमकां देवान कितें आमच्या जिवितांत जून दिलां ताच्या मुखान. जर तर हांवें म्हाका सर्वेस्परान निर्मिला, एक सिंगर जावन म्हाका म्हजो वावर देवान ह्या संवसारान निर्मिला जाल्यार
हांवें सिंगर सोडून म्हाका दिल्लो तें झू सोडून न्हू हांवें अनेक झू खाण गेलें जाल्यार थंयसर जायना कित्याक अनेक झू हांव एक इंजिनियर जावंक पुरो हें कळलें सिंगींग हें कळलें देवाचें आराधन हें कितें हांवें सिंगिंगा मुखांतर हांव सांगता देवाचें आराधन मात्र न्ही सिंगिंगा मुखांतर विविध तरांची मोत खुशी करूंक साध्य आसा एक बरो गवप्याक या बऱ्या ड्रामेटिस्टाक एक बऱ्या स्टोरी रायटराक एका बऱ्या भाशण करताक विविध तरांचें देणी मोगाचें आसा आमकां दिल्लें झूम खंयचें म्हूण हांवें तुवें जाणा जायसय जर तर हांगासर पळया ते परत आयच्या दिसाचें वाक्य अर्थ करून घेया येया मुजे सरसीन सौमेस्त तुमी कश्ट जातल्यो आनी वजन वयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितलें मुजें झू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजें लागचें शिका म्हणटा सर्वेस्परान तें कितें झू कितें वावर म्हाका दिता तो वावर हांव करीन तर मुजें झू मुस्तू हळू जाता समाधानीन हांव जियेता सर्वेस्परान दिल्लो वावर सोडून आनेक वावर हांव करीन तर थंयसर तें झू म्हाका जड्याचें जाता म्हाका कश्ट जाता वळवळटा आनी समस्यार पडटा त्या देखून मोगाचें न्हू भावार्थान सर्वेस्परा देवा लागीं मागया सर्वेस्परा तुजें झू घेवंक हांव तयार आसा तुजें खंयचें तूं झू दिताय तें झू घेवंक हांव तयार आसा आनी ह्या झू मुखांतर म्हजें दिसपडतें जिवन जियोन समाधानीन हांव जियोंक आशेता म्हाका हेच्या दिसा सोमयान जाय समाधान ह्या नव्या वर्सा जाय म्हाका समाधान म्हजी मुखली जिणी जाय म्हाका समाधान न्ही सोमया हांव मेल्या उपरांत म्हाका 100 या 1000 लाखां लोकांनी रेस्ट इन पीस म्हणचें न्ही सोमया म्हाका ह्या संवसारांत लिव इन पीस जायचें समाधानीन जियोंक म्हाका कृपा दी सोमया म्हणून ह्या घडये देवा लागीं आमी खालतेपणी मागया तसो देव आमकां दिल्लें झू सर्वेस्वरान दिल्लें झू खंयचें म्हूण आमकां कळीत करतलो ताजें झू आमी घेवया मोगाचें न्हू आनी तें झू घेवन आमच्या दिसपडती जिणी जियेया समाधानाची जिणी जियेया आशिर्वादाची जिणी जिया ह्या मुखांतर खरें सर्वेस्परचीं भुरगीं जावन ह्या समाजांत परजळसो दिवो जावन आशिर्वादी जाया पुर्वा शुक्रारा दीस 6 तारीख 7 तारीख आनी 8 शुक्रारा शनिवारा आयतारा आमी शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीच्या सहकारान आमकां 10 वर्सां जातात ह्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीक त्या देखून आमी एक रितीर आमच्या आत्मीक निर्देशक आमचो फादर अनिल आल्फ्रेड डिसोज आसा ते हांगासर सांजूत फिरगज पक्षीगेरे थंयसर विगार जावन आसात तांच्या मुखेलपणार सांजूत फिरगजेच्या त्या मुखेलपणार आमच्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीच्या सहकारान एक रितीर बांदून हाडल्या ही जावन आसा फादर ऑगस्टीन वेल्लोरान मस्त फेमस फामाद शिकोवणदार मस्त बरीं कामां जातात मस्त अजापां जातात ह्या रितीरेंत सगळ्यां तुमी भाग घेसय कित्याक हो एक शिकोवणदार वर्तो शिकोवणदार जावन आसा केवळ लायक लोकांक मात्र न्ही पाद्र्यापांक धर्म भयणींक सगळ्यांक ते रितीर दितात आतां पोरवां हांगासर जाल्यार पुरो रोमाक वतात थंयसर बिस्पांक कार्डिनलांक थंयसर शिकोवन दिवंक येतात म्हळ्यार तितले उन्नत मट्टाचे शिकोवणदार आमच्या सवें आमचे ह्या शहराक म्हळ्यार कोडयाळाक ते येवन रितीर दिवन आसतना तुमचे लागीं एक विनंती तुमी सगळां येया तुमच्या इश्टांदारांक तुमच्या शेजारच्यांक तुमच्या कुटुंबादारांक सगळ्यांक आपोवन हाडया आनी ह्या मुखांतर ही रितीर मुस्त लोकांक समाधान मेळचें बरें तांच्या जिवितांत आशिर्वाद जावचें बरें आमी करूंक प्रयत्न करया सर्वेस्परा बापा समर्पण करता आमा सोमेस्तांक तुज्या हाती आमकां हर एकल्यांक एक समाधानाचें हातेर जावन मारपाड कर म्हण मागता सोम्या जशें तूं ह्या संवसारांत सबार कश्टान नी जियेलोय तरी पूण तुवें तुजें समाधान होगडान घेवंक नाय तूं समाधानी जालोय आनी आमकां एक देख जालोय तेच प्रमाणे तुजें तें समाधान सदांकाल आमचे सवें जिवाळ उरोंक तुज्या पवित्रत्म्या सवें तुजें तें समाधान आमचे थंय राज करूंक तूं आमा समेस्तांक आशिर्वादीत
कर म्हण मागता आमेन. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या. आमचें हर एकल्याचें जीवन तुज्या हाती. साबार तरांच्या कश्टांनी खंती दुखी बेजारायन हर एका तराच्या ಒತ್ತಡाचें निरासपणाचें नानांत्या कोडू गडितांनी भरलेलें जीवन आमचें जावन आसा सोम्या. सोम्या जेजू आयच्या दिसा ते सर्व तुज्या पांया मळी समर्पण करूंक आमकां जाय आसली कृपा तूं दी सोम्या. हर एक कोडू गडितां आमच्या जिवितांतली खंती दुखी आमच्या जिवितांतल्यो तुजे मुखार समर्पण करता हांव. सोम्या आमकां तुजें तें दैवीक समाधान तुजें तें दैवीक हजरपण आमच्या जिवितांत आसा कर आनी आमकां हर एकल्याक समाधानी जावन जियोंक आनी आमचें समाधान तुज्या आशिर्वादा मुखांत्र हेरांक वांटूंक जाय आसली दैवीक कृपा दिवन आशिर्वादीत कर म्हण मागता. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Our God, God, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. 550 आणि 8 58 पेज नंबर. सर्वेस्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी या सांगता. सर्वेस्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी या. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवासानो बोप मारा. कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा कित्याक देव आमचे मोदें जीवंत आसा. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्वरा स्तुती करा. हालेलुया 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 सर्वेस्वरा स्तुती करा. हालेलुया. सर्गींच्या बापा समर्पण करता हांव. पक्षी किरण जमची रेतेर तुज्या आशिर्वादांनी भरलेली जावन मारपाट कर. हर एकल्याची पिडा शिडा त्या वेळार गुण जावन तुझ्या पवित्र आत्म्याचे हिलिंग सकत थंयसर वळोवन दी. प्रसंग दिनच्या हर एका याजकाचेर तुजो पवित्र आत्मा बळादीक तरान देवन येवन तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरचे हर एक उतार दोंदरीच्या तलवारी सारखे हर एक तरेचे समस्ये मोडनगलची तलवार कशें तांच्या मुखांत्र तुझी सकत वळोवन दी म्हण मागता सोम्या. हर एक हालेलुया 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 अरबा शेरे रे 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 हालेलुया 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 हालेलुया. कष्टातेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुसून दिता. कष्टातेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुसून दिता. बारादीक पसून आमचे तोवा वयता बारादीक पसून आमचे तोवा वयता. सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्वरा स्तुती करा. हालेलुया 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 सर्वेस्वरा स्तुती करा. हालेलुया. सर्गींच्या बापा तो जागो तुझ्या हातान समर्पण करता. रेतीर जावच्या जाग्यार तुझे दैवीक हजरपण आसा कर सोम्या. साबार आनी साबार लोकांक थंयसर हजर जावंक जाय आसली कृपा तुला पळय सोम्या. लोकांनी येनातल्या बरी आडावच्यो हर एक तरेच्यो अडचणी समस्ये तुझ्या पवित्र रक्तान सालुपाच्या हत्तो हत्तमताने वागदाना घाल. पळया
सोरपीचू आणि दुश्मनाचे सगळे बळ पांय तळगल मोजतो हांव तुमकां अधिकार दिता आणि ते तुमकां कितेंच बाधा करिशन म्हणल्यार वागदान काल सोम्या जेजूच्या नावी आणि मध्यस्थपणाकाल संपूर्ण तरान मोडून असो न्हू थंयसर सोड आणि सोड लोकांन हजर जावन तुझे उतार आयकूंक आणि तुजी सुवार्ता सगळ्यांनी प्रसार जावंक जाय आसली कृपा तुजी आतां देवय म्हण मागता Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. सुकणत्या सरींतल्यानी तळुतात पियेवंक आमकां तोला भयतात सुकणांतल्या सरींतल्यानी तळुतात पियेवंक आमकां तोला भयतात भुकेल्या परजेची भूक तांबयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया सगळा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया मोगळा सोम्या फादर अनिल अल्फ्रेडाक तुझ्या हाती समर्पण करता तांची रेतेर मांडून हाडूंक जाय आसले पवित्रत्म्याचे मार्गदर्शन तूं तांकां लाभय तांणी करचो हर एक वावर सुफळ कर खंयसरी खंयच्याय तराच्या अडकळी तांचे मुखार येनातले बरे सोम्या जेजू तुजी पवित्र सकत तांचे मुखांतर वळोन असो दी आनी हर एक अडकळी मोडोन असो दी आनी तुझे संरक्षण कवच तांचे भोवती स्थापन करना सोम्या सांगात दिवच्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीच्या हर एका संध्याकी दोडत्या मापान आशीर्वादित करणं तुझी सुवार्ता प्रगट करच्या कामात एक बळदी खातीर जावन शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीचो हर एक सांदो मारपाट जावच्या पासून तुझी दैविक सकत आणि तुझे दैविक अभिषेक पण हर एका संध्या थंय जिवाळ आणि कार्याळ जावं दी आणि ववाड वाडोवन दी संसाराचो उजवाड जावन तूं कसो चमकलोय तेच तरान आमी तुजो उजवाड प्रतिफलन करचे हर एक सांदे जावन या संसारान तुझ्या सुवार्ते खातीर वावरूंक आमकां तुझे अभिषेकपणान बर म्हण मागता Hallelujah, 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 hallelujah. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सांगता सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवासानो बोप मारा कित्याक देव आमचे मोदे जीवन आसा कित्याक देव आमचे मोदे जीवन आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 praise you Jesus hallelujah 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 we praise you thank you we love you Jesus I love you Father we glorify hallelujah hallelujah Jesus maka apoita मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां आमची भोगशिता जेसू म्हाका आपयता जेसू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी भोगशिता जेजू 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 जेजू
जेसू 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 म्हजे नवान तुमी कितेंय मागशात सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. बरवशान पातयेन विश्वास दवरन आमी समयाच्या पांय दळायल्या. समया सरशी आयलोलो मनीस कोणी निरासपणान फाटीं गेलोलो ना. हर एकल्याच्या जिवितांत समयान भरती दिली. हर एकल्याच्या जिवितांत समयान आशिर्वादां दिली. जेजू कुर्साचेर उमकळून आसच्या त्या वेळारी उजव्या बगलेच्या सोरान मागलें सर्गीचे राज. त्या ताच्या आठविटे मदें समी ताचे मागणें आयकता आनी ताका सर्गीचे राज फोव करता. मगच्या भावनांनी भयणीनो, समया लागीं आमी मागया. आख्या पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभेचे मुखेलपण घेवन आसच्या बापा साहेबा खातीर, सर्व गवळ्यां खातीर, याचकां खातीर, धर्मीक भाव भयणी खातीर, तशेंच आख्या परजे खातीर, देवाच्या परजे खातीर आमी मागया. सगळ्या पवित्र सभेंत आमी विश्वासान, बावरतान, बरवशान जियोंक, समयाचेर आमी विश्वास दवरून जियोंक, आमच्या जिवितांत आसलें बरेंपण पेल्या थंय वांटून घेवंक, ह्या समाजेंत दिव्या बरी परजळीत जावंक, तो ल्हान दिवो तरी सगळ्या संवसाराक उजवाड दिवचें हें मिसांव आमच्या कांदार आसा तें जारी करूंक. समी आमची मोत उजवाड, आमच्या काळीज उक्तें करून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या राष्ट्रा खातीर मागया. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यां खातीर, सगळ्या राष्ट्राच्या परजे खातीर आमी मागया. आमच्या राष्ट्रांत थंय हांगासर जात काती खातीर मत पंत म्हणलें चिंता पटोवन, थंय हांगासर अशीर मनोभाव आसून मनीस एकामेका कश्टिता, एकामेका लागाड करता, एकामेका द्वेश करता. असलें चिंताप आमचे जावन पयस सरून दी. आमी सर्व एकाच देवाची भुरगीं म्हणलें चिंता पटोवन आमचे मदें आसलो तर जात कात मत म्हणलें चिंता पयस कर. सर्वां खातीर जिवोचो राष्ट्र जावं दी म्हणून आमी मागया. सोमया उसवाड तूं आमचो, प्रकाश महानोर तुजो, उसवाड पांकलो अंकर लिपलो, तुजो सूर्य उदेलो. विविध पिढे वरवीं कश्टांच्या भाव भयणी सोडास करया. आस्पत्रेनी, घरांनी, थंय हांगासर जायत्या नमणेच्या मारेकार पिढे वरवीं जायतो लोक कश्ट जाता. काकुळतीचो समी, गुणकोरचो समी, हर एक पिडेस्त कुडीन थंय काकुळतीचे दिश्ट नदर घालूनी पिडेन वळवळच्या कश्टांत आसच्या भाव भयणीक समी सांगात दिवनी म्हणून आमी खालतेपणी मागया. गुण कर जिसू, दैविक स्पर्शन तुझ्या गुण कर जिसू, गुण कर जिसू, गुण कर जिसू, दैविक स्पर्शन तुझ्या गुण कर जिसू. एकसुरपणांत आसच्या सर्व भाव भयणी, अशांतीन जियोवच्या सर्व भाव भयणी, मोतीची विरा रायज सोसच्या सर्व भाव भयणी, आमी समयाच्या पांयां तळा भेटोवया.
शांती समाधान सो दातर या संसाराक हर एका जाग्याने सोमी सांगले सोम्या सगळे उतार समाधान तुमचे सोम्या सो सोम्याचे समाधान अशांती असमाधान जीवनच्या सर्व आमच्या भाव बहिणीक फावो करून दी म्हणून या वेळार मागया सुम्यामी मित्रत्वेचे केदीस आळणी नासावचे मेट्रुसीचे चीन सोबूचे सदा सर्वा रूस दिवचे सोम्यामी मित्रत्वेचे केदीस आळणी नासावचे मिट्रुसीचे चीन सोबूचे सदा सर्वा रूस दिवचे भाग्य आमी आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या भाव भयणी खातीर आमच्या आवय बापाय खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सर्वां खातीर आमी मागया आमची हर एकल्याची कुटुंबां सोम्यान वस्ती करची मंदिरां जावं दी जेन्ना जाकेवाच्या घरात जेजू प्रवेश जालो त्या वेळार सोम्यान सांगले उतरायच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयली सोम्याचे हजरपण आमच्या हर एकल्याच्या घरांत आसूं दी जर जेजू आमच्या घरांनी वस्ती करता जर जेजू आमच्या सांगाता आसा आमच्या हर एकल्याच्या घरांत शांती आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत शांती समाधान आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जैत आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत संतोष आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत दादोसकाय आसा तेंच दादोसकाय संतोष तृप्ती आमच्या जिवितांत जैत हर एकल्याच्या आमकां फावो करून दी म्हणून सोम्या लागीं खालतेपणी आमी मागया आनी सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां समी आयती करया Sacramenta Sustagama Karuya Purviratya Rupavula Navyoriti Adarya Sarvanvecha Askat Vishna Bhavartachi Motivya Zase Bhapa Tase Sputa Ulasani Studisa Potri Mahima Sasna Sasna Ekastarya Hasita Tukha Boga Jaspirita Samasami Navarta Amen प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टसो बोगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ती आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मेस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर ह्या मागण्यांत सांगाता मेळ्ळेले आमच्या हर एकल्याचे तुजो आशिर्वाद मागता आमची पिडा सिडा आमची खंत हुस्को आमचे एकसूरपण तूं निवराय तुजो मोग तुजी शांती तुजी काकूळ तूं आमचे थंय आमी भोगूंक आमकां फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सस्नच्या सस्ना Amen